मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू संवसारांत आयलो एक बापाचें खास मिसांव घेवन. आनी तें खास म्हणजे सगल्यांक बापायची ओळख दिवंक, की बाप सगल्यांचो मोग कोता, कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्यांचो मोग कोता. जेजून ही खबर पयले जिदेवाच्या गांवांक दिली आनी मागीर तो ओनबाराच्या गांवांत गेलो आनी ही खबर तांकां दिली. पूण ही खबर सगळ्या संवसाराक दिवंक जेजून आमकां आपल्या खास 12 शिश्यांक वेंचून काडले आनी तांकां वेगळे तरेन उतरांनी आनी खोडण्यांनी ही खबर तांकां समजून दिली. पूण आजून ज्यो शिश्याच्या मनांत काळजांत ही खबर रिगूंक ना. हें पळयत आजच्या शुभ वर्तमानांत शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां की जेजू आनी 12 शिश्य घोड्यार बसून पोलतोडी वेतात आनी ते गुणगुणतात, आमी भुकेल जाल्यार उणे नात. जेजू तांकां शिरकान म्हणटा, तुमचें मन आजून उगडूंक ना? कसलें मन जायत की जेजू तांचे मदीं आसा. ही व्हडलो उंडो, ही व्हडली मिलाक. आदी जेजून जायते लोकांक मिलाक करून तांचें पोट भरलेलें. ते विस्वासतात हो व्हडलो उंडो एक भाशेन तांचे मदीं आसा. ही आमकां आज कसलो संदेश मेळटा जायत. जायते फावटी आमी विसरता की जेजू आमचे मदीं आसा, काळजांत आसा. जायते फावटी आमकां खूब तोकोस सुसूंक पडटा, खूब पिडापेड येता आनी वेळा आमी घुस्पता कोणाचो सल्लो घेवंक, इश्टांचो, घरच्यांचो. आमी हांगा खंय धांवता, आमी घुस्पता, आमी विसरता जेजूचो सल्लो घेवन. वी फॉरगेट दॅट जीजस इज देयर इन आसा, आमच्या काळजांत आसा. जर आमी ताचो सल्लो घेतल्यार वीथ टेक एडवायस आमचें मन शांत जातलें. तर खास सदांच आमची देवाची ओळख घेवया. कशे तरेन सकाळीं उठ्ठाना उठल्या म्हणटकूच थोडो वेळ जेजूक दिवया. अशें केल्यार आमचो जेजूचो आनी आमचो हो ही ओळख आहा ती सदांच गोठ जावन वयतली. जेन्ना आमी केन्नाय कसले कोस्तार सांपडटा जाल्यार आमी ताका उलो मारूंक येता. तर ही समजणी देवान आमकां दिवंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया.